कशान गरज दाजीबाब आयज ही शेतां आसा हाजी गेले 10 वर्सां तुमी आतां जायते प्रयत्न करता. काल एक इन्स्पेक्शनूय जालें हांगा. कितें तुजे प्लॅन आसा ह्या शेतां खातीर आनी तूं आयज कितें सांगूंक सोदता? तुम्ही जाणा आसतलें की वास्कोन हें आतां एकूच शेत उरलां. शेत म्हणटा तें आनी वास्को खंय ना. आनी हांगचे जे लोक आसा म्हणजे जाणटे आमचे लोक ते वचून थंय ते शेत रोयताले. 10 वर्सां पयलीं तांकां खूब प्रॉब्लेम जाताले. सो तेन्ना पसून आमी तांकां खंय तरी मदत करीत आशिल्ले. तांकां ट्रॅक्टर दिवप, मागीर प्लाव करपा हें दिवप, सारें दिवप. अशें करून आमचे पर्यंत जाता तितलें आमी करताले. आनी खंय तरी आमी तेन्नाय उलयताले की फाल्यां एका पावरीन आयले जाल्यार आमी खंय तरी हें शेत परतें रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी ताच्या खातीर आमी 2-3 हाजेय पयलीं इन्स्पेक्शनां केल्या. सो काल आमी सगळे WRDचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स आनी सिवरेजीचे ऑफिशियल्स हांकां घेवन आयले. कित्याक आमी पयलां कितें एक भाग जो आसा त्या सायडीन म्हणजे जुंता कोडोले सायडीन थंय सिवरेज भितरल्यान खंय तरी सीप जाता. खंयच्यान तरी उदक येता खंयच्या ड्रेनेजींतल्यान आनी तें उदक शेतान आयलें की तें शेत पिड्ड्यार जाता. आनी ताच्या खातीर शेतकारांक फक्त हो एकूच भाग उरिल्लो. सो तांकां आपोवन हांगा सायडीन एक रिटेनिंग वॉल घेवन टोटली म्हणजे ताजे 2 भाग आसा. एक तर शेतूय आनी हो रस्तोय जो आसा तो रुंद आसा पळय तो ताजे सायडीन रिटेनिंग वॉल घेवन खंय तरी बसपा खातीर एक बरो बेंचीस करून म्हणजे हो तुमी भाग पळयलो जाल्यार हो बायपास आसा आनी हाजेर सपोज हांगा बरो आमी बेंचीस घालून हें केलें ओवर लुकींग द फिल्ड्स जाल्यार खूब बरें दिसतलें. म्हणजे पणजे बिणजे आमकां अशें पळोवपाक मेळटा. आनी त्या खातीर काल इन्स्पेक्शन आशिल्लें. काल आमी तांकां एस्टिमेट करपा लायल्या हांगा रिटेनिंग वॉला खातीर. एक सायडीन नल्ला फुडें तो हो नल्ला जो फुडें गेला कनेक्टींग नल्ला तो रेल्वे कडल्यान फुडें घेवपाक अशे 2-3 विशय घेवन म्हणजे परतें फील्ड आज रोवपाक खूब जाण रेडी आसा. हांगचे भाटकार पळय आसा न्ही तेवूय रेडी आसा. म्हणजे काल ते आमकां सांगताले की आमी तुमकां लावपाक दिवपाक रेडी आसा पूण उदक येता नाल्यार सिवरेज येता म्हणून आमी दिनात म्हणून त्या खातीर हें आशिल्लें. सर म्हणजे तुमी आतां शेतांय डेवलप करतले आनी हो एरियाय ब्युटिफाय करतले. दिस आर द प्लॅन्स. बेसिकली एक रिटेनिंग वॉल हांगा येतले आनी ब्युटिफाय जातले. रिटेनिंग वॉल सिवरेज डिपार्टमेंटान बी कितें तुमकां सांगलां रिक्वायरमेंट ऑफ आनी कितें लँड? हे 2 भाग आसा. एक डिपार्टमेंट करतलो PWD करतलो तो रिटेनिंग वॉल करतलो. मागीर टुरिजमा कडल्यान आमी ती ब्युटिफाय करून घेतले. आनी शेत बी आसा तें सिवरेज डिपार्टमेंट आनी WRD करतले. सो लास्ट टायम तुमी पयलें आसतलें लास्ट 1-2 म्हयन्या फाटीं हांव आनी CM जेन्ना गुजरात गेल्लो तेन्ना CMा बरोबर म्हाका वचून थंय प्राकृतीक शेती जाता. म्हणजे आज आमी पळयता की कॅमिकल्सांनी भरिल्ली शेती आसता नाल्यार मागीर ती ऑर्गेनिकूय म्हूण शेती आयली पूण ताज्याकून बरी म्हणजे एकदम नॅचरल म्हणजे कांयच कॅमिकल नासतना कांयच हें नासतना एकदम नॅचरल शेती आमी पयरूय 8 दीस फाटल्यान आमचो गुजरातचो गव्हर्नर आचार्य देवव्रत आयिल्लो आनी ताणें बी नॅचरल फार्मींग तो स्वताच फार्मींग करता आनी तो कशे भशेन करता तें पळय ताणें आमी शेतकारांक गोंयभरचे शेतकार आयिल्ले तांकां सांगलें आनी सगळे शेतकारांनी एका आवाजान ते आमी प्राकृतीक शेती करतले म्हणून सांगलें. हाचो बेनिफीट कितें आसा की आमकां जी पळय आज कॅमिकल म्हणजे घालिल्ली भाजी मेळटा नाल्यार फ्रुट्स मेळटा ते कमी जातले म्हणजे झिरो जातलें आनी खंय तरी प्राकृतीक नॅचरल म्हणजे नॅचरल आमचें शेण आसा नाल्यार गोमूत्र आसा तातूंत भितर गॉड मिक्स करून ताणें तो प्रोसिजर सांगलो म्हणजे खंयच्याच हातूंत कॅमिकल नासतना म्हणजे आमकां कितें जाय की आमचे सिटिजन्स बरे सेफ उरचे हेल्दी उरचे आनी ताचे खातीर प्राकृतीक शेती आज करप मोठ्या प्रमाणार ही खूब काळाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत ऑनरेबल CM प्रमोद सावंतान हाजी लीड घेतल्या आनी नरेंद्र मोदीजीचें जें स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत ताचे अंडर आपले सिटिजन्स हेल्दी उरचे हें म्हाका दिसता आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी तीच प्राकृतीक शेती आमी हांगा हाडपाक पळयता. गिरीश बाब आयज तुमच्या आमदारान काल एक इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. ही सगळीं शेतां जायतीं 10 वर्सां जालीं तूंय हांगा बरें कश्ट करता आनी तांकां हेल्पूय करता. आयज तूं कितें सांगूंक सोदता हाजेर? बरी गजाल एक्चुली गजाल म्हणजे कशें ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर हांव आनी आतां ज्यो पयलीं 10-15 वर्सांनी ज्यो गोश्टी घडोंक ना त्यो खंय तरी सुरू जाल्या. हो आमच्या एग्रीकल्चर हांगा जे आमचे भाजीकार रोयतात तांकां खूब प्रॉब्लम जातलो कित्याक हांगा नल्ला जो आसा तितून सिवरेज आसलेली ती सिवरेज एवरी टायम वयताली आनी ते एवरी टायम आमचे कडेन येवन आमी तांकां कशी ना कशी मदत करून तांकां आमी हेल्प करताले तेंचें शेत रोवपाक. पूण आतां कितें जालां आमी तांकां प्रॉमीस केल्ली 10 वर्सां जेन्ना आमचो दाजी जिखून येतलो तेन्ना आमी तांकां जे तांकां तेंची गरज आसा
ती सगळे आमी निभयतले म्हणून. आनी आतां बरे दीस येयल्लेले आसा, कामाची सुरवात जाल्लेली आसा. काल इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा. हांगा रिटेनिंग वॉल येवपाचो, लोकांक बसपा खातीर बेंचीसूय येवपाचे. एक बरी गजाल कित्याक दाजी सगळ्या वॉर्डान पळयता, पूण दाजीक एक सपोर्ट जाय. प्रत्येक कावन्सिलरांनी दाजीक सपोर्ट करपाचो. आपल्याच्या वॉर्डान कितें कितें जाय तें तांकां सांगपाचें. कित्याक आमकां लास्टाक वयताना 5 वर्सांनी लोकां कडेन वचपाक जाय वोट मागपाक. तेन्ना लोक आमकां येता तुवें 5 वर्सांनी कितें केलें, पूण हें आमकां मॅनिफेस्टो दाखोवपाक जाय आमी 5 वर्सांनी कितें घडलें तें. ह्या वॉर्डान खुबश्यो गोश्टी घडपाच्यो, जशी सिवरेज लायनीचे उलयले तेचें आमचें प्रोजेक्ट चालू आहा. फाटीं तुमकां आमी बायट दिल्ली तेन्ना तो ब्रिजाचो प्रकल्प तो आसलेलो तोय आमी वयर काडपाचो, तोय पास जाल्लो आसा. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या. आनी इतलेंच म्हणटा कितें सगळ्यांनी रिपोर्टरांनी पासून आमकां खंय आमी खंय चुकता कितें जाता जाल्यार तुमी आमकां कळोवपाचें, कितें आमी आनी वास्को कितें डेवलप करपाक जाय. देव बरें करूं. काय